आयच्या मिसाचें ते सवाया बरें आसात. जल्मा दीस आचरण करतात. सुनील जेराल्ड क्रास्ता मोगळ नार्तावन, जूड लोबो अंबरनाथ, जोसेफ जोएल डिसोजा पुत्तूर, मटिल्डा फेर्नांडीस वलेन्सिया, डॅरल फेर्नांडीस कुवेट टाउन, डॅनियला डिसोजा दोहा कटार. अर्गामी सितात जेसिंता डिसोजा आणि कुटुंब अल्लीपादे, एलेन अल्बुकर्क बजाल आणि लॉरेन्स डिसोजा मुंबई. कास्कीरा देपासोत मी सितात विजिल फेर्नांडीस साकिनाका, लॉरेन्स डिसोजा मसगांव, प्रज्वल जॉन कुवेट टाउन. सरले आमच्या भाव बहिणी पासोत मिसा देवादीन क्लारा लोबो गोरेगांव वेस्ट, देवादीन कमिल क्रास्ता मोगारनाड, पुलगोतींतल्या सरत्म्या पासोत मी सितात. देवादीन एमिलियाना फेर्नांडीस मुंबई, देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीस मुंबई, देवादीन इनासिया लोबो पयल्या वर्साचो उगडास ताकोडे, देवादीन वेरोदियाना फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास कोपरीगांव, देवादीन एबेल कार्वालो गोवा, देवादीन जोसेफ डॅनियल डिसोजा विजयडका, देवादीन जगदीश चब्रिया डोंबिवली, देवादीन सेलिन रेबेलो मंगलोर, देवादीन इग्नेशियस मतायस डिसोजा मंगलोर, देवादीन नोएल क्रास्ता बजाल आणि देवादीन लुईस फ्रांसिस डिसोजा मुंबई. या ते सवा सांगता आमची कसकी ते सवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयच्या दिसा इगर्ज मताबा घेवन तूं मोरयेच्या महामंदिराचे समर्पणाचे स्मरण करता. जेजूच्या जीवनांत वांटेले घेवंक ख्रिस्ताच्या मेजा बरोबर आमी एकठांय जाल्या आसता. ह्या मिसाच्या बलिदाना पवित्रते वांटो घेवचे खातीर आमचे उणेपण, आमचे पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसण्या बघून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडाक उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. सदां सावकां मोरीक सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुदिदा देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर
Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतल्या सदां दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रचले आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर, हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. तालवारीन मारा नासता उरलेल्या लोकांक अरण्यांत बोक्साने मेळ्ळा. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. इस्रायलाच्या उंकवारी, हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रृंगारीत जातली आनी तुजी घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सवय नासूंक भायर सरतली. समारियाच्या दोंगराचेर तूं परतून दाखामळे लायतली. लायतात ती तांची फळां खावंक पावतली. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पाऱ्यागार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा, सियोनार सोडून वचोया, सर्वेस्पर आमच्या देवा सरशी वचोया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पसोत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडारा पसोत ताळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपल्या परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवणूक केल्या. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेया. पयशिल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट आयलोलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेन्ना युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरी जातले. तांचे रुदान संपवून तांकां हांव संतोष बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरी जायशें तांकां हांव बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. Alleluia. 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 वडीक प्रवादी आमचे मध्ये उठला.
देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia. 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 सर्वस्फोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू गेनेझरांतलो बायसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदुआ त्या गांवांतली एकली खनानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताच्या लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी तूं जेवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताची शिस्त येवन ताच्या लागीं परतून म्हणाले, तिका चिके दांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घरांतल्या सुकून गेल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताच्या मुखार येवन सर पडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो सोमाने. ती म्हणाली, ते नीस धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या गुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजून तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, ओरतो तुजो भावार्थ. तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. दुसरे वातिकानाच्या पयले आमचे चिंतप जावन आसलें, देर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च. म्हळ्यार क्रिस्तांव समर्थेच्या भायर, म्हळ्यार जो कोण जेजूच्या नांवें पवित्र स्नान घेना, क्रिस्ताक वळखना, क्रिस्ता सत मानिना, ताका साल्वासांव ना. आनी जो कोण क्रिस्ता सत मानता ताका मात्र साल्वासांव आसा. आनी हें चिंतप दुसऱ्या वातिकाना उपरांत इल्लें बदल्लां. आनी असलेंच चिंतप जावन आसलें जुदेव लोकांचे. जुदेव लोक चिंतलो आपूण विंचून काडलेली पर्जा, देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेली पर्जा, आमी मात्र देवाच्या मोगाची पर्जा. आनी हेर सगळो बायल्या समर्थीचो या देवाचो शिरा पडलेलो लोक म्हूण चिंताले. जावं पुरो समारियागार, जावं पुरो पातकी मनीस, प्रदवरांत आदारलेले वा सुंखागार, हे सगळे देवाचो शिरा पडलेलो आनी तांकां तांणी थोडे फावटी सुणी म्हणून आपयल्लें आसा. आनी आयच्या वांजेलांत ती आमी पळयलें तशेंच. जेजू त्या गांवांत चलोवन आसतना ती कानागान स्त्री जुदेवाच्या चिंतपा प्रमाणे समर्थी भायर, या देवाच्या आशिर्वादा भायर आसलेली ती स्त्री जेजू सरशी येता आनी एक उपकार मागता. आनी असलेंच घडीत आमी आनी कडेन पळयता जुवांचो वांजेल 4थो आवसवर जेजू आनी समारियाच्या स्त्रियां मदलो तो संबंध. आनी जेजू आनी ती एकामेका उलोवन आसतना ती म्हणटा, तुमी आनी आमी, तूं एक जुदेव जावन एका समारियाच्या स्त्रिये कडेन तुवें कशें पियोंक उदक इसारचें गे म्हूण. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेन्ना जेजूचे शिस जेजू कडेन म्हणटात, एका हांगा आमचे सरशिल्लें पयस धाड, आमकां येवन ती किरकिरी करता. आनी जेजूय त्याच उतरान त्या स्त्रियेक तो म्हणटा, अळे हांव आयिल्लो सुकोवन गेल्ल्या इस्रायल प्रजेच्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयां खातीर म्हूण. आनी तेन्ना तिणें सांगलेली ती उतरां, जावं पुरो ती उतरां आमी जेजून सांगलेली उतरां आमी आयकत आसतना आमकां भोगता जेजून तिका नेगारलें म्हूण, जेजून तिका पयस केलें म्हूण. पूण जेजू ह्या उतरां वरवीं आपल्या शिसांक तशेंच सगळ्या लोकांक तो एक बरें लिसांव दिता की जेजू म्हणटा, हांव आयलो काल इस्रायल प्रजे खातीर मात न्हय, हांव आयलो सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर म्हणलें. आनी सगळ्या लोकांनी त्या इगर्ज मातयेक ह्या जेजूक वळखा जें म्हणलें जेजूचें तें चिंतप जावन आसलें. आनी जेजू जेन्ना अशें सांगता, जेजू तिच्या भावार्थांतय तो विस्मीत पावता. जेजू म्हणटा, बाय व्हरतो तुजो भावार्थ. जेजून खंयच्याच शिसांक, ताच्या 12 शिसांक एकच एक फावटी सांगलें ना, व्हरतो तुजो भावार्थ म्हूण. आमी आयकलें त्या स्त्रियेक जेजून सांगलें, जेजून ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलां, सबार फावटी जेजून शिसांक सांगलेलें उण्या भावार्थाच्या न्हू. या जेजून शास्त्री आनी फारिजेवांक सांगलें भावार्थ नातलेले न्हू म्हूण. या जो कोण जुदेवा भायर समर्थी भायर आसले, जावं पुरो
त्या स्त्री आईच्या वांजेलांतल्या त्या स्त्रियेक आमी आयकलें या त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक शेतापातीक जेजून सांगलें व्हरतो तुजो भावार्थ हर एक पोटी आमी जेजू थंय येता आसतना त्याच भावार्थान जर तर आमी आयल्या जेजू आमच्या भावार्थाक लागून आमकां बरें करता जांग हर एक पोटी आमी मागणें म्हणटा आसतना या मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेता आसतना पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना आमी त्याच भावार्थान जर तर जेजू थंय आयल्या जेजू खंडीत जावन आमच्या मागण्याक जाप दिवन आमच्या जिवितांत ती वर्ती विस्मितां करतलो तर त्याच भावार्था खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदापणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमय दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदापणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो वायन आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवान जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांचें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेमक्या पुरीसभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणता तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरगार एका काळजां तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कररचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समीस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात
भावार्थसो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगस येवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटा पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कामरिये देवाची माये सांगाती भगेवो जुजतीचो पती भगेवन धर्मदत्ता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज समकायो तुझे कुशी सर्गा जाता तुझी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास समकादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गेंचे बागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कोळती सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या आसनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागे तूं म्हजे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली घोळ्या मोजा सोमिया अर्घा तुका सर्गी खानान तुवें पोचलाय म्हाका सोमिया अर्घा तुका सोमिया घोळ्या मोजा सोमिया
वस्तुए देवच्या कुरसार मेलो उड्या वैरान तुकाच समर्पिलो सोमिया गोळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका सर्गीकारान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गां तुका पत्रिकाच्या कुंभाराचे मागणे मुगाळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासा जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरलें सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्यां पासत मागणे सर पदवीधर आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन नांग कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडीशें जावं सरकारान आनी भलायके क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आनी आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सहाया माते प्रभु क्रिस्तर नल्मेय दाते ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ಧಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮನಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ಧಾತೆ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ